Isaiah chapter 10. जे कोण अनितीचे निर्णय घेतात आणि जुलमाचे कायदे घडटात तांचे शिराप. ल्हानांक दुर्बळ्यांक ते नीत करून दिनांत. म्हजे पोरजेंतल्या गरिबांचे हक माडयतात. विधवांक ते लुटतात आनी अनाथांक नागयतात. पयस थावन तुमचेर जेन्ना नश्ट येतलें तेन्ना त्या जोडटेच्या दिसा कितें कोत्तल्यात तुमी? कोणाशीन म्हूण तुमी धांवन शरणां वेतल्यात? तुमची दौलत गिरेस्काय खंय म्हूण दवरतल्यात? कोयद्यां मदें उकोड्यां बसूंक आनी लढायेंत मारलोल्यां मदें पडून मरूंक ही एकूच जातली तुमची घट. तरी पूण ताचो राग थंड जालो ना. ताचो हात अजून उबारलेलोच आसा. असिरियेच्या राजाचेर शिराप. असिरियेच्या राजाचेर शिराप. म्हज्या रागाची बेटकाथी तो. ताच्या हातांत आसा म्हज्या क्रोधाचो दांडो. देव धर्म नासलोल्या राष्ट्रा आड हांव ताका धाडटां. जाय तशें लुटूंक आनी नागोवंक, रस्त्यांच्या चिखला भशेन तिका मांडोवंक म्हाका तिड्डयतले पोरजे आड हांव ताका अधिकार दितां. पूण ताची येवजण अशी नासली. ताच्या मनांत अशें नासलें. ना, फकत नास करूंक राष्ट्रा फाटल्यान राष्ट्र खावन उडोवंक हें ताचें सोपण आसलें. तो म्हणटालो, म्हजे सगळे सरदार राजा न्हय काय? कालनशार कार्केमिशा सारकें न्हय काय? हमात शार आरपाडा सारकें न्हय काय? समारिया शार दमास्का सारकें न्हय काय? मुर्तींक भेटयल्लीं राज्यां म्हज्या हाताक सांपडलीं. जेरुजल्या आनी समारिये परस नक्षिल्ल्या मुर्तींनी तीं अदीक उत्तम आसलीं. जशें हांवें समारियेक आनी तिच्या मुर्तींक केलें तशेंच जेरुजल्याक आनी ताच्या मुर्तींक कोचचो ना काय? जेन्ना परमेस्पर सियोन दोंगरार आनी जेरुजल्यांत कोचचें आसा तें सगळें आपलें काम सादून सोंपयतलो तेन्ना असिरियेच्या राजाक ताच्या काळजाच्या गर्वाक लागून आनी ताच्या दोळ्यांचे उर्मोतायेक लागून तो शिक्षा लायतलो. कित्याक तो अशें म्हणटलो, म्हज्याच बावल्याच्या बोलान हांवें हें केलां आनी म्हजेच बुदीन कित्याक हांव जाणवायेन बोल्लोलो? राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी तांचीं भांडारां लुटून उबारलीं. विरा सारको हांवें थंय रावतल्या लोकांक पांयां तोला मुस्तिले. गोंटेरांत हात घाल्ले परी म्हज्या हातान राष्ट्रांची धन गिरेस्काय धरून उबारली. सोडलोलीं तांतीं कोणूय उबारून वता तशें सगलो संवसार हांवें म्हज्या हातांत घेतलो तेन्ना कोणेच एक पाकटो पर्यान आलोवंक ना. कोणाचीच चोंच उक्ती जावंक किलबिलूंक ना. चिरप्या मुखार खोरवोंद आपली बोडाय सांगीत काय? वय जाल्यार दांडो उबारतल्या मनशाक खूद दांडो दोमायता आनी लांकडाचो न्हय ताका बेटकाथी चलयता. अशें म्हणचें पडलें. देखून सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर ताच्या बळवंत झुजाऱ्यांचेर बळ मोडटा तसली पिडा
बोल मोडटा तसली पिडा धाडटलो. ताच्या दोबाच्या पोंदा जळट्या उज्या सारकें एक आकटें पेट्टलें. इज्रायलाचो उजवाड जातलो उजो, तांचो पवित्र देव जातलो एक आकटें. एकाच दिसा भितर तांच्यो कांट्यो आनी सोरांटे तो उलपावन गिरासतलो. ताची मातलोलीं रानां आनी ताचे पिकाळ मोळे तो नास करून उडयतलो. कुड्डी ओतम्या सयत ताका नाताक कोत्तलो. विरून वेता तसल्या पिडेस मनशा सारकी ताची घोट जातली. ताच्या रानांतलीं उरतात तीं झाडां इतलीं थोडीं जातलीं की एका भुरग्याच्यान लेगून तीं मेजूंक जातलीं. एक उरलोलो जोमो. त्या दिसा इज्रायलाचो उरलोलो जोमो आनी जाकोबाच्या घोराण्यांतलीं अजून जिवीं उरल्यांत तीं तांकां मार दितल्या मनशाचेर आनीक पातयेवची नांत. पूण सर्वेस्पराचेर इज्रायलाच्या पवित्र देवाचेर खरेपणी विस्वास दवरतलीं. एक उरलोलो जोमो, जाकोबाचो उरलोलो जोमो, बोलिश देवा सोशी पोत्तून येतलो. इज्रायला तुजी पोरजा वेळेचे रेंवे इतली जायत, तरी फकत एक उरलोलो जोमो पोत्तून येतलो. निसणपणाचो निर्णय दिल्लो आसा, तांतलें उपजून उफाळोन येतलें प्रमाणीकपण. हय, दोनी सर्वशक्तिवंत देव थारायिल्लें निसणटण हाडटलो तो हाडटलोच. देवाचेर विस्वास दवरप. देखून दोनी सर्वशक्तिवंत देव अशें म्हणटा, सियोनांत जियेतले म्हजे पोरजे, तुका बेटकाथयेन मार घालता आनी तुजे दांडो उबारता, ते आसिरियेचें भें धरूं नाका. भोव थोड्या वेळान रागाचो जाळ पाळवतलो आनी म्हजो क्रोध तांचो नास कोत्तलो. जशें एका वेळार ओरेबाच्या खोडपा लागीं मिदियानाक ताणें मार घाल्लो, जशें मागां ताणें दर्याचेर आड आपलो दांडो मारलो आनी इजिप्ता थावन येतल्या रस्त्याचेर तो उबारलो, तशेंच सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर चाबूक घेवन ताका सोतायतलो. त्या दिसा ताणें तुजेर घाल्ला तो भार तुज्या खांदा वेलो पडटलो. ताचें जूम तुजे मानीर आनीक उच्चें ना, तें मोडटलें. धाड घालपी. तो आय्याताक पावलो, मिग्रोनांतल्यान चल्लो. मिकमासाक ताणें आपली मुस्तायकी दवरल्या. ते गोलांतल्यान चलून गेले, जेबांत पेणे करून आसात. रामाचो लोक थरथरता. सावलूच्या जिबियासाचो लोक पार काडटा. बातगालिमाच्या मनशानो, व्हडल्यान बोबो उयली मारात. लायशा कान दी, आनातोत जाप दी. माडमेनाचो लोक पळून गेलो, जेबीमचो लोक लिपून रावला. आयजूच तो नोबाक थांबतलो आनी सियोन शाराच्या दोंगराक, जेरुजाल्याचे दोंगरेक आपली मूठ दाखयतलो. ओ पळयात दोनी सर्वशक्तिवंत देव, जोडजोडीत खांद्यो मारता, उंच रुखांचे मातेंच कापून उडयता. ओदीक उंच गोरवी ते खाला शेवटिता. रानांतले रूख आनी झिलकुटां तो कुराडीन कातरता आनी तेजवंत लेबनॉन कोंचलोन पडटा. देवाचें उतर हें.